नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कद्रा जलाशय अधिकाऱ्यान लायले काळी न्हंय तिरार जलप्रवाह स्थितीगतीचे सूचना फलक. कारवारच्या कद्रा जलाशयाच्या आजूबाजून आशिल्ल्या प्रवाह पीडित प्रदेशात विविध रंगाचे उदकाच्या पातळीचे सूचना दाखोवचे सिमेंटाचे फलक लावून स्थानिक प्रदेशाच्या नागरिकां भितर भयाचे वातावरण निर्माण जाला. गेल्या 3 वर्सांच्यान कद्रा जलाशयांतल्यान अकस्मात आणि हिशोबा भायर उदक भायर सोडिल्ल्यान काळी न्हंयेच्या देगेर आशिल्ल्या ग्रामांत संपूर्ण जलावृत जावन शेकड्यांशी घरां कोसळिल्ली आणि बरीचशी घरां संपूर्ण जमीन दोस्त जाल्ली. पण सरकारान थोड्याशाच लोकांक नवीन घरां बांदूक आर्थीक मदत दिली. थोड्या जाणांक फक्त 10,000 रुपये दिवन मोकळे जाले. तशी परिस्थिती सुद्धा ह्या प्रवाहात नुकसान जाल्ल्या व्यक्तीन धैर्यान यथास्थितीक येवचो प्रयत्न करत असतानाच आता केपीसी अधिकाऱ्यान काळी न्हंयेच्या तिरार हे फलक लावून गोपशिट्टा, गाडसाई, धोल, उळगा, भैरा, गोटेगाळी, कद्रा, मल्लापूर, केरवडी, वैलवाडा, किन्नर अशी ग्रामात भेट देऊन मान्सून अतिवृष्टीच्या पूर्वसिद्धतेची तयारी म्हणून नागरिकांक सूचना केला. या फलकाच्या सूचनेप्रमाणे कद्रा जलाशयातल्यान कितले उदक सोडल्यार कितलो प्रदेश जलावृत जातलो हेची माहिती या फलकाचेर सुचयला अशी तेमी सांगले. 80,000 क्युसेक्स उदक सोडल्यार सफेद फलका कडेन पावतले उदक. 1.5 लाख क्युसेक्स उदक सोडल्यार हिरव्या फलका कडेन पावतले. 2 लाख क्युसेक्स सोडल्यार निळ्या फलका कडेन असे अलग अलग फलका मार्फत सार्वजनिकांक माहितीसाठी हे फलक लायलात असे तेमी सांगले. जाल्यार हे केपीसी अधिकाऱ्यान फलक लावून सार्वजनिकांक सुचयला खरे, पण उदक सोडले आणि लोकांक माहिती दिली तर या संबंधित कुटुंबान आश्रयाक खंय रावचे म्हूण केपीसीन किंवा सरकारान लोकांक पयली माहिती दिवूं जाय म्हूण सार्वजनिकाली विनंती आसा. 2019 वर्साच्या सतत 3 वर्सां हो काळी न्हंयेचो किनारो जलावृत जावता, पण सगळ्याकच मदत मेळ्ळी अशी ना. प्रवाह पिडितांक खंय रावचे हो नागरिकालो प्रश्न आसा. असो एक दोगालोच प्रश्न न्ही, तर कद्रा ते कोडीबाग, कद्रा ते चित्ताकुला पर्यंत काळी न्हंयेच्या तिरार आशिल्ल्या दोन्ही बाजूच्या गांवच्या लोकांली ही समस्या आसा. आणि आता हे फलक लायलात म्हणल्यार नक्कीच ही सावधानतेची घंटा आसा अशें नागरिकांन समजून घेतला. पण सरकारान असल्या लोकांली पयली रावची आणि तेमगेल्या घरात आशिल्ल्या आवश्यक सामान दवरची व्यवस्था पयली करची अशें कळयला. कारवार प्लस कोंकणी या आमगेल्या चॅनलान भेट दिली तेन्ना बऱ्याच जाणांन प्रतिक्रिया दिलात. तेतूंत सगळ्यांली हीच समस्या आसा. पळया हो एक खास रिपोर्ट. हांव चंद्रकांत पांडुरंग नायक, केरवडी ग्रामपंचायती व्याप्तीचो बोगुळ ह्या गांवचो निवासी. आता ह्या थोडे दिवसा फाटीं केपीसी डॅमाचे कोण तरी कामगार येवन आमगेल घरा देगेच्यान तेमी उदक कितलो सोडला कितलो भरतले अशी तेमी बोर्ड लावन गेलात. तर तरेचे बोर्ड लायलात तेमी. थोडे धवे लायलात, थोडे निळे लायलात, थोडे हिरवे लायलात आणि थोडे हळडूळ लायलात. तर धवे बोर्डाचेर आसा तेमगेले 80,000 क्युसेक सोडला अमूक कडेन उदक पावतले. तर तेमी हे बोर्ड लावन गेलात आनी फाल सकाळी तेमी उदक सोडटले. अकस्मात ते उदक सोडिले तेन्ना आमगेल घरात बसला. म्हागेल घर हे पळय एकदम न्हंये देगेन आसा आनी केरवडी भितर फर्स्ट उदक म्हणल्यार म्हागेल घरा देगेन येता, घरात येता. पयले 2019 बी म्हगेल घरात उदक भरिल्लें. गेल्ल्या वर्साक बी उदक भरून घेवन अपार अशी हानी जाल्ली आसा. जाल्यार आतां तेमी बोर्ड लायले तेन्नाच्यान म्हाका एकदमार भंय दिसूं लागला. म्हगेल बायल, म्हगेल एक म्हातारी आई आसा आनी म्हगेल 2 पोरां. आमी तेमी अकस्मात उदक सोडिल्लें तेन्ना आमी तेमकां घेवन वचून रावची खंय म्हणल्यार आमकां आतां वसती स्थान ना. जर तेमी ते बोर्ड लायता आसतना आमकां एक सुरक्षीत जाग्यार तर जागो दिल्यार आमी आमगेल पोराक, म्हगेल आईक, म्हगेल बायलेक, म्हगेल कुटुंब, नंतर म्हगेल सामान कितें आशिल्लें गरीबपणाचें तें व्हरून घेवन थंय आमी पावस म्हणल्यार एक आमकां रावची तर सरकारान वेवस्था करून दिला जाल्यार पुरा पावस सरता म्हणल्यार आमी थंय वचून रावता आशिल्ले. कित्याक म्हणल्यार आतां हिंगा पावस पण केन्ना उदक सोडटले म्हण आमकां आतां रात्रीन आनी दिवसान न्हीद पडना. केन्ना उदक कित्याक म्हणल्यार अकस्मातूच उदक सोडता तुमी आनी अकस्मातूच घरात भरता. तेन्ना गेल्ल्या वर्सा बी म्हगेले तशें तांदूळ बी भरपूर आस्तीचे नुकसान जालें. तर म्हाका सरकारच्यान मेळ्ळे म्हणल्यार फक्त 10,000 रुपये मेळ्ळे तितलेच ते. बाकीचे काही नुकसान भरपाई म्हाका मेळिल्ली ना. म्हगेल गोरवां बांदचो गोठ कोसळून पडिल्लो आसा. ह्या वर्सा म्हाका गोरवां बांदूक बी जागा ना. हांव शेत करून घेवन खावचो मनीस. वर्सान वर्स उदक सोडून घेवन म्हगेल शेत पुरा बंजर पडना. 7-2 वर्सां जालीं. म्हाका शेत करूंक बी धैर्य ना. तर आमी हो गरीब कुटुंबान कशे दिवस काडचे हेजे बद्दल एक तुमी आमकां तर खंयचो मार्ग दाखयल्यार एक व्हड उपकार जातशीर म्हण हांव तुमचे कडेन विनंती करतां.
नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना केळी होमाकाडी तुळशी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार लोन ॲप या फसवेगिरीपासून सावध रावचो पोलीस खात्यालो इशारो कारवार लोन ॲप या ऑनलाईन मार्फत कर दितात म्हण सायबर फसवणारी टोळी सध्या सक्रिय झाला हेजेन बरेच लोक लक्षांतर रुपयाक मानसिकपणान खचून गेलात हेज बद्दल तक्रार दाखल जालात म्हण सार्वजनिकांन हेजपासून सावध रावचो इशारो पोलीस खात्यान दिला सायबरच्यान लोन ॲप मार्फत ताबडतोब कर दिवची व्यवस्था आसा म्हण जाहिरात दितात जेन्ना लोकांक आशा आमिष दाखोवन मोबाईल फोनान ॲप डावनलोड करू सांगतात आणि मोबाईल नंबर फोटो व्हिडिओ फेसबुक व्हॉट्सॲप इंस्टाग्राम घेऊन पासवर्ड आणि वैयक्तिक माहिती घेतात आणि एक हप्त्या भितर कर्ज मेळटले म्हण कर्जाचे व्याज बंद घेतात वैयक्तिक माहितीच्या आधारावेल्यान संबंधिकाक दोस्ताक मानहानी जावचे मेसेज धाडतात एडिट केल्ले अश्लील फोटो धाडतात आणि मानसिक हिंसा दिवू सुरू करतात अशी माहिती मेळ्ळा म्हण कोणी असल्या लोन ॲप या भानगडीत न पडता तसो प्रसंग येल्यार ताबडतोब पोलीस खात्याक कळवचे अशें पोलीस खात्यातर्फेन माहिती दिला पद्मश्री पुरस्कृत सुक्री अज्जी हेमका रामू अर्गेकर हेमी मंगळूर आस्पत्रे प्रवासाक मानवता दाखयली अंकोला जानपद कलाकार पद्मश्री पुरस्कृत सुक्री अज्जी श्वासोश्वासाच्या समस्येन महिन्याक एक वेळा मंगळूर केएमसी आस्पत्रेत उपचारासाठी वयता थंय तेमगेलो संपूर्ण उपचार मोफत जाता जाल्यार वास्तव घर अंकोला ते मंगळूर वयचो आणि इतर सगळो येता वयतना जावचो खर्च PWD खात्याचे इंजिनियर श्री रामू अर्गेकर हेमी करून मानवता दाखयला 86 वर्षाची सुक्रू अज्जी तब्येत बरी ना म्हण महिन्या एक वेळा मंगळुरात तपासासाठी वयता या वेळार सुक्री अज्जी मंगळुरात उपचारा वचूं येताना वापस येताना रामू अर्गेकर हेमी भटकलच्या PWD उपविभाग कार्यालयात तेमकां हाडन शालू घालन फलपुष्प दिवन सन्मानपूर्वक गौरव केलो सुक्री अज्जेन तेन्ना लोकगीतान रामू अर्गेकर हेमकां धन्यवाद दिले राज्यपाल थावरचंद्र गहलोत हेमगेलातीन विनायक पै हेमका सुवर्ण पदक जोयडा धारवाड कृषी विज्ञान विश्वविद्यालयात शिकच्या जोयडा तालुक्यातल्या नागोडा पंचायत क्षेत्रातल्या सांगवे हंचो शेतकरी व्यंकटेश पै हेमगेलो चलो विनायक पै हेमका रान जीवशास्त्र आणि झाड सुधारणा ह्या विषयात डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी ही पदवी मिळिल्ली असून भांगरा पदकाचो मानकरी जाल्लो आसा धारवाड कृषी विज्ञान महाविद्यालयात 35वा पदवी प्रदान कार्यक्रम पार पडलो या वेळार राज्यपाल थावरचंद्र गहलोत हेमगेल हातीन विनायक पै हेमका सुवर्ण पदक आणि पदवी दिली कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयेचं संगम स्नान निसर्ग सौंदर्यान नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय विद्यार्थ्यालय भविष्य घडोवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173 ऍडमिशन सुरू असा नर्सरी प्री केजी LKG UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर कॉम्प्युटर लॅब सायन्स लॅब चित्रकला क्लास डान्स क्लास खेळा मैदान 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय चित्ताकुला सदाशिवगड कारवार अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598 मोबाईल नंबर 9480789670 इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता व्हिडिओ लाईक करा शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा धन्यवाद।